मोरजे दर्यावेळ कासवाच्या गोटेरांतल्यान बुधवारा 60 पिलां भायर सरली। रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या पिलांक अभ्यास केंद्रात व्हरून दवरल्यात। अजून मेरेन ह्या पिलांक दर्यांत सोडूंक ना। उंचेलो अधिकारी आयले उपरांत तांकां दर्यांत व्हरून सोडटले अशी माहिती दिल्या। माझे नाव राजन हळणकर। हांव 23 वर्सां जाली काम करता। हे सेकंड नेस्ट आयज हेच जाले स्टार्ट जाल्ले अंदाज 6च्या सकाळी सावन ते 7 मेरेन स्टॉप जाली। तो पर्यंत ही 67 आता ऑलरेडी येयल्ली आसा हॅचलिंग। तांकां ही आता हॅचलिंग्स सकाळी 7 लास्ट एंड पर्यंत येयल्ली। ती 67 आसात टोटल आनी तांकां आता रिलीज करपाक ऑफिशियली आमकां ऑर्डर येयल्या की सांजची 6 मेरेन करतले म्हणून। तशें आमकां तांकां दवरपाची पडली। कोण येतले ऑफिसर बी काय आयडिया? ऑफिसर कोण येतले ते म्हाका कांय खबर ना। राती फॉरेस्ट गार्ड आशिल्लो हांगा, तो सकाळी 7 हांगासून गेला। ताका हांवें विचारलेलें की बाबा आतां कितें करूं यांचे, तांकां ताबडतोब रिलीज करपाक जाय न्ही येता ते टायमार। पूण तेणी सांगलें की आपल्याक ऑर्डर आसा की दवरपाक जाय, कोण तरी ऑफिसर कोण तरी येतले तेन्ना 6 पर्यंत तांकां मागीर रिलीज करपाची अशें तो म्हाका सांगून गेला। आमी तेमवाडा मोरजी ह्या दर्या देगेर आसात आणि ह्या दर्या वाठारांत फाटल्या 2000 सावन दर्यांतली जी सागरी कासव येता त्या कासवाची संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयली जाताच। आतां मेरेन 16,000 पिल्लां समुद्रात सोडपाक वन खात्याक यश आयिल्लें आसा। आतांच आयज हांगासर 6 वरांचेर सागरी कासवान जी फाटल्या 50 दिसां पयलीं अंडी घातलेली तातूंत 60 अंड्यांतल्यान पिलां आयज भायर सरल्यात आणि ही पिलां थेट त्याच वेळार सोडपाची गरज आशिल्ली। पूण काही अधिकारी हांगासर येवपाचे आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही पिल्लां समुद्रात सोडपाची